फाटले 34 दीस जाले वेस्टर्न शिपयार्डाचे कामगार आमरण उपोशणाक बसल्यात। सरकारान फाटल्या 8 म्हयन्यांचो पगार कामगारांक दिल्लो ना। कामगार 5 म्हयन्यांचो पगार रितकर उपोशण फाटी घेवपाक तयार आसा, मात सरकार कानामनार घेना, अशी माहिती कामगार संघटनेचे फुडारी अजित सिंह राणे हांणी दिल्या। आरडेक्सको खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। जेणे करून 5-8 महिन्यापैकी जर 5 महिन्याचो पगार जर आमकां मेळ्ळो जाल्यार फाटले 34 दीस जे आमरण उपोशणाक बसले पळय तांकां आमी लिंबू सरबत दिता आनी आमी आमरण उपोशण आसा आमी तोडटा म्हणून, पण ताका ते राजी जाले ना। 1 म्हयन्याचो सुद्दां आमकां पगार दिवंक ना। पण एक ह्या हांगासर अफवा पसरली गेली आनी तेचे म्हणजे मंत्र्याचे कार्यकर्ते जे आसा पळय ते सांगतात, घराघरांनी वचून शॉपार वचून सांगतात 4 म्हयन्याचो पगार घालपाक आमी तयार जाला। आमच्या मंत्र्यान आमच्या आमदारान फुडाकार घेतलेलो आसा, मुख्यमंत्र्यांनी फुडाकार घेतलेलो आसा आनी 4 म्हयन्याचो पगार घालता आसतना हे भुरगे घेना म्हणून। पण ते आसा पळय ते अत्यंत चुकीचे आसा। हांगासर जे मिनिट्स आसा पळय ते मिटिंगेचे, हे मिनिट्स जे आसा पळय ते खरे ना। दोज आर द वन सायडेड मिनिट्स। कोण ते मिटिंगेक आसलो, ते मिनिट्सचे एक पयलीं म्हणजे सायनूय केल्लेले ना आनी ताका लागून ह्या मिनिट्सान एक 6 पॉयंट आसा। पयलो पॉयंट जे आसा 4 म्हयन्याचो पगार आसा तो आमी घेवचो। दुसरो पॉयंट जो आसा जे आमी कसले आमचें आंदोलन आसा पळय ते आमी सोडचें, स्ट्रायक करप ना, आंदोलन करप ना। तिसरो पॉयंट जो आसा पळय आमी कंपनीचे मॅनेजमेंट आसा तांकां भितर एस्टाब्लिश घेवपाचें, आमी तांकां आडोवंक ना। कंपनीक जे आसा पळय ते कंपनी मागीर आमकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजीसचेर आमकां काम दितले आनी हो जो प्रस्ताव आमी स्विकारलो जाल्यार आमच्या साठी ते आत्मघातकी पाऊल ठरतलें। इट वील बी अ सुसायडल स्टेप ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेड युनियन एंड द वर्कमॅन टू एक्सेप्ट दीस। तो तेंचे निर्णया प्रमाणे चालू आसा। तेंचो निर्णय सदांच युनियनान आनी वर्कर्सांनी सबमीट केल्लो आसा। आमचो स्ट्रायक आसा तो चालूच आसा। किमान सरकारान 5 म्हयन्याचो तरी आमचो हाडलेलो जो आसा पगार आसा तो विना अट अनकंडिशनल आमकां 5 मंथ्स सॅलरी आमकां घालपाक जाय। ती जर फाल्यां सॅलरी जर घातली आमी ताबडतोब फास्ट अँड टू डेथ जो आसा पळय तो आमी सोडटा आनी वी वील डिफर आवर स्ट्रायक। आमचो स्ट्रायक जो आसा आमी तो डिफर करता आनी सगळ्या पद्दतीन एक शांतता जी आसा आमी जे आतां पर्यंत राखून दवरल्या ती आमी शांतता आमी हाडटले।